राज्यात आता भटक्या गोरवांचा विषय नवो न्हय. या गोरवांनी कितल्याशाच जाणांचो जीव घेतलो, स्वताही जीव वगडायलो. पण थळावी यंत्रणा सदांच कानार केस ओडटाना दिश्टी पडटात. हरमल वाठारात भटक्या गोरवांची समस्या दिसपट्टे वाडिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. सरकार या गोरवांचो प्रश्न सोडोवपा खातीर थळावे यंत्रणेक निधी दिता, पूण तो वता खंय अशें आता थळावे प्रश्न विचारतात. ही गोरवां रस्ते आडयतात, दुकानांनी बसतात. या गोरवांक कोण वाली ना काय आसून लेगीत आडनदर चलयल्या. या गोरवांक लागून अपघातांचे प्रमाण लेगीत वाडल्यान येरादारी करप्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मुखेल गजाल म्हळ्यार भटक्या गोरवां खातीर सरकार पंचायतीक निधी दिता, पूण तो निधी कोणाच्या बोल्सांत वयता हे प्रश्न आता थळाव्यांक सतोवपाक लागला. पळयात. आम्ही हांगा रातचे पळयतले जाल्यार कितलीशीं जनावरां आसा ह्या शॉपाच्या फुड्यान अक्षरशः 25-30 दीस रस्त्यार आसतात उबे. आणि रातचे 10-11, 12 गाडयो येतात, बँग बँग आवाज करतात. अक्षरशः सगळे लोक जागे जातात त्या हेका. कोणाची घरां आसा ते कोणूच व्हरनात केन्नाच. आनी तातूंतसून पळोवपाक गेले जाल्यार थोडेशे सबसिडी दिल्ले असतात गायींक. तेंचे कानाक क्लिप्स असतात ते बी असतात. म्हणजे गव्हर्मेंटाकडून सबसिडी घेवन हे अशेंच भायर सुरलेले असतात. पयसो फुकट कोणाचो वयता. त्या भायर केन्ना रस्त्यार चलता गाडयो खंय ना डॅश दिता तांचे ती तशीच पडलेली असतात. मालकांक कांयच पडलेलें ना. मागता पंचायती कडेन आनी सरकारा कडेन या बेगिनाच बेगीन हांकां धरून गोशाळेन दिवपाची, कित्याक हांची कुवत ना लोकांची पोसपाची तेंची. ते तांच्यांनी गोटे हे फॉरेनरांक दिले आनी जनावरांक अशी रस्त्यार सोडल्या. तुमकां जायना जाल्यार कित्याक पोसतात तुमी? मागता पंचायती कडेन ती पंचायतीची पयली आसता की तांकां एक शाळा आसता, गोशाळा करपाची आसता. ती खंय आसा तो पयसो बस स्टॉप घेता. म्हणजे पंचायत ताका बेश्टीच पयशे दिता, वर्साचे कितले तरी पयशे मेळटा. ती मुखाट जनावरां आसता ती दवरपाची थंय. पंचायत हालींच्या वर्सांनी ते पयशे फुकट ते कोणाक तरी दिता. मागता पंचायती कडेन, आमदारा कडेन आनी सरकारा कडेन ती बेगिनाच बेगिनाचेर लक्ष घालपाची आनी मोठी दुर्घटना जावपाची टाळपाची. देव बरें. हे आता दुकानांनी वयतात आता अशी चालूच असता डेली शॉपांनी. हे आता पळोवपाक गेल्यार फाल्यां हाजे फुडें आनी कितलीशीं घाण आसतली, शेण आसतलें. हो बाबडो सकाळ फुडें 3 शॉपां आसा ती तांकां धुवन काडची पडटा. अशें प्रत्येक आसा, हांगा आसा सेम. प्रत्येक घरांक आपआपलो आडो करचो पडटा, दुकाना भायर आडो करचो पडटा की येतात दोरा हांगा लुकसाण करता. पुरो आनी कितें तरी शोपीस लायल्लो आसता तो फोडून उडयता ती. आता तुम्ही म्हणतात की सबसिडीची ही गोरवां, पूण दूध बी काडपाक व्हरनात ते मालक बी आपले. तेन्ना टायम गेल्लो आसता. जेन्ना गुरुवार जाता परती तेन्ना उडीद व्हरता. गुरुवार जाता ते बी ना, ती रस्त्यारूच येतात. रस्त्यारूच जातात तेन्ना दुधा पुरती वापरतात ती आनी मागीर परत आसल्याची रस्त्यार सोडटा. आता पावसा दिसांनी रस्त्यार आनी थोड्या दिसांनी बिचार वयतली. बिचार 50-100 असतात गायो. गोशाळेन कितें तरी हे व्हरून हे करपाचें जनावरां. प्रत्येक पंचायतीक फंड दिल्लो आसता की मोकाट जनावरां आसता एका थंय दवरप. तो पंचायत तो फंड कितें करता खबर ना. हाजेर पंचायतीन बेगिनाच बेगीन कारवाई करपाची. आता जी गोरवां आसा पळय हेजेर एक्चुअली हांवें पंचायतीक लेटर केला की तेंच्यांनी तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें. हांवें इवन सजेस्ट केला की पार्चे पंचायतीन जशें केलां की पब्लीक नोटीस मारपाची एक आनी लोकांक सांगपाचें की तुमची गोरवां बांदा नाजाल्यार ती गोरवां आमी व्हरतले म्हणून. आनी पंचायतीन म्हाका दिसता पार्चेच्या व्हरपाकूय स्टार्ट केल्या आनी 1000 रुपया फायन आसा अशें कितें तरी आसा कोण क्लेम करता तेका तें करूं येता. नाजाल्यार ते गांवांनी जे हें केल्लें आसा अलॉट केल्लो आसता खंय फंड ताका अशी खबर मेळ्ळा आमकां की गौशाला तो गोठो करपा खातीर दर एक पंचायतीक तो फंड आसता. तो तरी तेंच्यांनी युटिलायज करून गोठो खंय तरी करपाचो अशें हांवें तांकां आतां लेटर केला पंचायतीन इनवर्ट केला. आनी सरपंचान म्हाका फोनूय करून पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला की करता तेच्या बद्दल कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणून. नाजाल्यार हांगा पळया तुमी आतां इतलो प्रॉब्लम जाता रातचो. हांगासर काळोख लायट जेन्ना वयता काळोख जाता तेन्ना गाडयो मारतात तेंचेर. गोरवांकूय त्रास जाता त्या हेचो गाडी मारली काय आनी गाडयेकाराकूय त्रास जाता. गाडी डॅमेज जाता, मनीसूय डॅमेज जाता. आनी परत सेकंड प्रॉब्लम म्हटल्यार जी शॉपां आसा पावस स्टार्ट जालो काय ती लोकांच्या घरांनी शॉपांनी सगळ्याक भितर रिकतात. सो हो प्रॉब्लम सगळ्यांक सतायता सध्या. आमी आतां कोणाक ब्लेम करून फायदो ना, पूण कोणी तरी ते सिरियसली घेवंक जाय. पंचायती कडेन हांव मागता की एक्सिडंट खूब पळयता तुमी. हय चालूच आसता आतां पासून. थंयसर फुडें तुमी वयशात जाल्यार एक गाडी थंयसरूच आसा पयर बांदलेली बुलेट एका फॉरेनरान. ती थंयच पडलेली आसा अजून मेरेन आनी ताका कोणी तरी गाडयेन घालून गेलो. ती गाडी व्हरपाक अजून कोण येवंक ना. सो हें चालूच आसा.
आनी अशी गोरवांक सुद्दां अशें मन जाते ताका अशें कितें मोडान बी अशें हय अशें जालां हेच्या पयलीं जालां आनी काल आमी खंयच्या तरी पेपरार पळयलां आयच्या पेपरार येयलां हांवें वाचलेलें तें की 2 गोरवां मेल म्हणून खंयची तरी आमच्या गांवांत न्हू पूण खंयच्या दुसऱ्या गांवांत गाडी मारली खंय आनी 2 गोरवां मेली म्हणून सो ही तेंकाय त्रास जाता तो ती म्हणून जीव न्हू तो तेंकां तेंच्या म्हणून हें पळोवंक जाय लोकांनी आनी लोकांचें पळोवंक जाय. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी.